मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्षात काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लूटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो। तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आणि कोट्यांनी रुपयांच्या घोटाळ्यात अडकून उरिल्लो पक्ष अशेंय तांणी म्हळें। फोंड्या पोटवेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक बळगें दिवपाचें आवाहन केलें। तशेंच 2027 भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवचें अशें आवाहनूय तांणी केलें। काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्षाच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना, वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉइन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉइन जाल्ले आसा। हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा। तुमी हिस्ट्री काडून पळयात। हांव जर तांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना। म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही, ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना। म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुमचें एक मत हे बाब रितेश रवी नाईक हाका विधानसभेत तर पावयतले, बट त्या बरोबर तुमी डबल इंजिनचे सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आणि परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले।